सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटीन. आयज आमकां खेरीत खुशालकायेचो दीस. आयज आमची इगोर्जीचे आमी आशिर्वाद घालता. 274 वर्सां आमचे इगोर्जेक भरतात. जरूय आयज आमी व्हडलें सेलेब्रेशन करिना, पूण आमचे इगोर्जीन जें बांदकाम केलां तांचेर, तशेंच ताचो सांबाळ केला तांचेर, हांगासर येवन मागणें केलां तांचेर, हो जायत्या जाणांनी हांगासर विजीट केला तांचेरूय आमी सगलो हो आशिर्वाद आयज करीत भाशेन मागता. तर हे मिसाचे भेटीन आयज करीत भाशेन हो आशिर्वाद देवाचो आमचे इगोर्जेचेर आमी मागुया. दुसरें तेसो आमी आयज भेटयता रेमेडियस फेर्नांडीस सोंपून गेल्ल्या आमच्या भावाच्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी ताच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया. आयज एबिगेल फारिया आनी मारिया बेनिदिता कुल्लासो आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगलीं जीं कोण बरीं नात, भोव करून आमचे फिरगोजेंतलीं आमच्या गांवचीं जीं कोण बरीं नात, तांच्या सगल्या पासत आनी सगल्यांनी जाणीं आमकां सांगलां आपणा पासत माग म्हूण, तांच्या सगल्या पासत मागुया. दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स जे आसात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया, एडमिनिस्ट्रेशना पासत मागुया, आमच्या सगल्या लोकां पासत मागुया. आनी हेर सगलीं आमची मागणी जी आसात ती इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडिनाकात अशें जेजू आज आमकां सगल्यांक कळयता. आमी जायते फावटी दास्तीन जियेता. फाल्यां कितें जातलें, आमचें कितें, आमचें जिवीत कशें जियेतलें आमी, आमचें घडीक बरें जातलें वायट जातलें अशें आमकां हुस्को आसा. आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाचेर पातयेवन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सगल्यांक देवाचेर उदीक आनी उदीक विस्वास धरून भावार्थान जिवंक आज जेजू किरीत भाशेन उलो मारता तेन्ना आमी आमचो भावार्थ कोण करून आमच्या जिवितांत त्याच जेजूचेर पातयेवन आमचें जिवीत सारूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटून घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसुणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच्या कुवार मरीन सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतले असोक की तुजे वेळे आमच्यान कांयच करूं नसो. सगळ्या काळजान आनी सर्व कोरण्यांनी तुजी आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. आमी विनवती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या ससनांक. बागवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हजी बोडवीक सांगून म्हाका कांय फायदो ना जावनूय बोडवीक सांगची म्हाका गरज पडटा जाल्यार हांव सोम्यान दिल्ल्या दर्शनांची आनी प्रकाशन्यांची खबर करतलो. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या एका मनशाक हांव वळखतां. 14 वर्सां फाटीं
ताका उखलून तिसऱ्या स्वर्गार पर्यान उबारलो. हें ताचे कुडी सोयत व कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देवूच जाणो. त्याच मनशाक वैकुंठांत उबारून व्हेलो आनी थंय मनशाच्यान उतरांनी उच्चारूंक जायनात आनी सांगूंक फावो ना तसल्यो गुपीत वस्तू ताणें आयकल्यो म्हूण हांव जाणो. हें ताचे कुडी सोयत व कुडी भायर घडलें तें हांव नकळो. तें देव जाणो. ह्या मनशा पासत हांव वडवीक सांगतलो. म्हजेच विशीं कसलीच वडवीक करचो ना. करीन जाल्यार म्हजेच असोकतायेची मात सांगतलो, मात करतलो. हांव वडवीक सांगूंक सोदीन जाल्यार हांव पिशेपण करचो ना, कित्याक सत तेंच सांगतलो. म्हाका पळोवन आनी आयकून म्हजो अदमास केला ताचेवून कोणी म्हजे ओदीक चिंतीत म्हूण हांव म्हजी वडवीक सांगूंक फुडें सरना. आनी इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वतावंक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे विशीं 3 पावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक असोकतायेंत म्हजें बळ संपूर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजें सवें वसच्याक कुशेन म्हज्या असोकतायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोकतायांनी, अपमानांनी, अडचणींनी, दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटा. कित्याक जेन्ना हांव असोक्त तेन्ना हांव सोक्तिवंत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. भक्तांनो, सर्वेस्पराची भक्ती करात. ताची भक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तरण्या शिवांक पर्यान उपास तापास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. येयात भुरग्यांनो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदला? लांब ओक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. केदे वर्ते उदारपण आमच्या सुम्या जेजूचे. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बळ. Soy
वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, कोणाच्यानूच दोगां दोनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वो एकल्याची पोरवा आनी दुसऱ्याची बेपोरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जियोचें खावचें ते विशीं हुस्कूं नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरतीनूय अंतराळा वेल्या सुकण्यांचेर नदर माळात. तीं वोपी नात, लुवूय नात, लुवणी नात आनी कोडे भरिनात, तर तुमचो सुर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचेहून ओदीक मोलाची न्हय तर. आनी उस्के काडून तुमचे आवक हातभर वाडूंक तुमच्या भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कोश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालोमाव लेगून सगल्या आपल्या दोबाच्यान तांतल्या एकल्याय सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा आनी फाल्यां काडून उज्यांत उडयता तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्याहून कितलो ओदीक तुमकां नेटोवचो ना उण्या बावार्थाच्या मनशानो. म्हणटूच आमी कितें करतल्यांव, कितें खातल्यांव, कितें पियेतल्यांव वो कितें न्हेसतल्यांव अशें म्हणून हुस्के काडूं नाकात. असल्या सगल्यांची वासपूस करतात ओन बावार्थी. तुमकां ह्या सगल्या वस्तूंची गरज म्हूण तुमचो सुर्गीचो बाप जाणूच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात, आनी हेरूय सगळें तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटूच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जें नोश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वगारी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी मदर टेरेसाचे विशीं तिच्या जिवितांत घडणी जाणां. मदर टेरेसा जेन्ना अनाथांक एक घर बांदूंक सोदता वो आपूण एक संस्था उगडूंक सोदता, तिचे लागीं कांयच दूड वाचनात. एक 5 रुपया घेवन आपल्या वडिलांशी वेता आनी ती म्हणटा हांव अनाथांक एक घर बांदूंक सोदतां. आनी तिची वडील तिचे वयर हांसता आनी म्हणटा 5 रुपयान कितें जाता, तुज्यान कितें करूंक जाता. आनी फाल्यांच्या दिसा कितें हुस्को तें मदर टेरेसा म्हणटा हांव देवाचेर बाबाट धरून जियेतां. देव म्हाका पावतलो आनी म्हाका आदार सहकार दितलो म्हूण ताचेर बाबार्थान हांव म्हजें पावल फुडें मारतां. आनी बाबा भयणीनो, देव खरेंच तिच्या आदाराक पावता आनी आज ही संस्था संवसारांत सगळ्याहून फांकारता आनी आपलो वाव दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून करता. फाल्यांच्या दिसाक हुस्को काडी नाकात अशें जेजू आमकां म्हणटा. आमचें मन सदांच 2 वाटांनी दोशी जाता जेन्ना आमी हुस्क्यांत जियेता. When we live with anxiety, our mind is always divided. म्हणटकूच आमी 2 मनांत आसता. जायते पावटी आमी संवसारी मनांत आनी सुर्गीचें राज कशें जोडचें हाचे विशीं आमचें मन सदांच दोशी जाता. आमच्या मनांत सदांच दुस्पोट आसता. कोणाचे विशीं? देवाच्या राजा विशीं आनी देवचाराच्या राजा विशीं. आमी जायते पावटी देवाचें राज जें शांतीचें, जें नितीचें, जें भावपणाचें, जें मोगाचें, जें सवस्कायेचें, जें खालतिकायेचें, हें राज जायते पावटी आमी विस्तारूंक आमचे मदें आपणावंक आनी आमच्यांत जिवितांत तें उदीक पाडूंक जायते पावटी आमी फाटीं सरता, आमी बेसारमाय करता, आमी जायते पावटी घडीक विसरता. पूण ह्या संवसारांतलें राज जें देवचार आमकां उदीक आनी उदीक ताळणेंत व्हरता, आमकां ओडून दवरता, तें जावन आसा गिरेस्तकायेचें, उदीक आनी उदीक मानाचें, जें आमकां सोनिमान मेवता, आमकां दुसरो ह्या संवसारान व्हडवीक दिता, आमकां नांव हाडटा, आमकां गिरेस्तकाय पुजोवंक मेवता, आमकां उदीक आनी उदीक ह्या संवसारांच्यो वस्तू मेवतात.
ताचे फाटल्यान आमी उदीक वेता. आज जेसू आमकां काय बरी कितलींच उतरां सांगता. बाबा भयणीनो, तो म्हणटा तुमच्या जिवा खातीर मुणगे कितें जियोचें, हांवें कितें खावचें त्या विशीं तुमी हुस्को काडी नाकात, कित्याक जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. वय बाबा भयणीनो, जायते फावटी आमी आमच्या जिवाचो इतलो परामोस करता, करूंक गरज. आमी जायते फावटी हो जीव राखूंक गरज, कित्याक हो जीव आमकां देव आपलीच पवित्रताय कशी ह्या संवसारान दिता. पूण आमी ताचेर इतलें म्हत्व घालता की आमी देव आसा म्हूण आमी विसरता. आमी कितें खातले, कशें पुजायतले, कशें आमी व्हड जातले, कशें आमी दुसऱ्याहून अदीक ग्रेस जातले, हें दीस आनी रात आमचें मन दुशी करता. आनी हाका लागून देवाचें राज कितें, आमकां कितें मेळटलें आनी कशें आमी सर्गीचें राज जोडूंक पावतले, हाचे विशीं आमी लक्ष घालचे बदलेक बाबा भयणीनो, आमी पुजायत रावता आनी शेकी एका दिसाक मरता तेन्ना आमची ग्रेसकाय न्हय, पूण आमी किरीत भाशेन दोतोरेन 6 फीट भितर वेता तेन्ना आमी कांयच घेवन वचना. जशें आयल्या तशेंच आमी बाबा भयणीनो परतून ह्या संवसाराचे मातयेन पोंदा वेता. बाबा भयणीनो, जेसू आज आमकां काय बरें सांगता. तुमी ह्या संवसारांत पळयतात काय बरी अंतडा वेळी सुकणीं तांचेर नदर मारात, ती कांयच वोंपिनात, कांयच लुवणी नात आनी कांयच कोडे भरिनात. तशेंच बाबा भयणीनो, पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. इतलेंच न्हय, काय बरो बाबा भयणीनो सालोमाव तो पर्यंत बाबा भयणीनो सगल्या दबाशान तो न्हेसलो जाल्यार ह्या संवसारांत आसलेल्या सगल्या शेतांतलीं फुलां वाडटात आनी ती पळोवन आमी सगळीं आमुरकी आसतात आनी जायते फावटी आमकां जिवाक खुशालकाय भोगता. आमी जेन्ना आमचे बागेंत फुलां पळयता तेन्ना आमकां बरें दिसता बाबा भयणीनो. म्हणटकूच ही फुलां कोश्ट करिनात, जावं ती सुतूय काडिनात, पूण सर्गीचो बाप तांकां सगल्यांक वाडयता आनी तांकां बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत दुसऱ्यांक आमुरकी आसूंक, दुसऱ्यांक खुशालकाय दिवंक, दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो ताणें आपलें जिवीत खर्चूंक तांकां तो किरीत भाशेन ह्या संवसारांत दिता. आमी ह्या संवसारांत देव आमकां पाठयता. आमी कितें खातले, कितें पियेतले वो कितें न्हेसतले हाचो हुस्को धरिनाकात, कित्याक हें सगळें आमकां जेन्ना आमी देवाचें राज करूंक वावुरतले, देवाच्या राजा खातीर आमी नीत हाडूंक वावुरतले, दर दिसाक आमच्या समाजान बरे तरेन अत्याचार आसात, आमच्या समाजान जें वायट वचता, आमचे सृश्टीक जे दुखयतात, आमकां बाबा भयणीनो जे आमदार वेंचून काडल्यात ते पिडापीड दितात आनी आपल्याच स्वादाचे जावन ह्या संवसारान नश्ट करूंक वावुरतात तेन्ना बाबा भयणीनो आमकां अदीक आनी अदीक ह्या संवसारान झुजूंक गरज. आमी अदीक आनी अदीक आमचें झूज मांडूंक आनी देवाचें राज हाडूंक वावरूंक आमी आमच्या बरोवपांनी, आमच्या लेखान, आमच्या उलोवपांत आनी आमच्या मांडण्यांनी आमी हें करूंक फावो. जायते फावटी बाबा भयणीनो म्हाका कित्याक पडला अशें आमी आमचें जिवीत जियेता, आमकां कित्याक हुस्को अशें आमी म्हणटा. आमकां हुस्को आसूंक जाय ह्या देवाच्या राजा खातीर. आमकां फाल्यांच्या दिसा कितें जियेतले खातले हाचो हुस्को धरूंक गरज न्हय, पूण देवाचें राज भावपणान कशें वाडटलें, कशें आमी अत्याचार पयस करतले, कशें आमचे मदें शांती समाजान येतली, कशें आमी खालतिकायेन दुसऱ्यांचें जिवीत लो करतले आनी कशी आमची बाबा भयणां जी कश्टवतात तांकां आमी आदार आनी मजत दितले हें आमी करूंक फावो. तर आज आमकां फाल्यांच्या दिसाचो हुस्को पयस धरून हे देवाचें राज अदीक वाडूंक आनी आमच्या जिवितान देवचाराच्यो कोरण्यो त्यो आमी एकदम नाकार करून त्यो आमी तांचे गुलाम जायना जावं, पूण अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. किरीत भाशेन आज आमच्या देव मंदिराची समोरणी आमी करता आशिर्वादाची. तर आमची थोडी मागणी किरीत भाशेन देवा मुखार आतां आमी दवरुया. आमचो जबाब जातलो हें देवाचें मंदीर आनी सर्गीचो दारवंटो. म्हणुया, हें देवाचें मंदीर आनी सर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू तूं सासणीक गोवडी आनी शेडयांचें दार, तुजो हिंड वाडोय एकठांय आनी राख. जबाब,
हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू, तुवें तुजें घर कोडपाचेर बांदलाय. तुजी पवित्र सभा ओकोण बाबार्थान आनी बरवशान तीर कोर. जबाब, हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू, तुजे कुशींतलें रगत आनी उदक व्हांवलें. तुजी पवित्र सभा नव्या आनी सासणी कराराच्या संस्कारांनी नवी कोर. जबाब, हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू, तुज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या मोदें तूं हाजीर आसाय. एक मनान केल्लें तुजे पवित्र सभेचें मागणें आयकून घे. जबाब, हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू, तुजो मोग करतल्या सभेंत तूं बाप आनी पवित्र आत्मो बरोबर बिराड करताय. तुजी पवित्र सभा मोगान सुपूर्ण कोर. जबाब, हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. सोम्या जेजू, तुजेशी येतल्यांक तूं केन्नाच वो केदींच पयस करिनाय. सोर पातक्यांक तुज्या बापाच्या घरांत भितर घे. जबाब, हें देवाचें मंदीर आनी स्वर्गाचो दारवंटो. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनावयलें आमच्या नेमके पवित्र राजावा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा, तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरल्याय. त्या दिसाचो आमी उगडास करता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बली कोर म्हूण मागता. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काड्यांचो ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मानाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केल्याय. हांगा तूं तुजेशी चलून बेतोल्या तुज्या वारसुऱ्या कुटुंबाक थांबोनासतना तुजे कुरपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें उगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकांशेक प्रितुमेचेर जेजूची गुडात कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गीच्या जेरुसल्यान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजें शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेच्या मंदिरांत तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता.
पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बगा तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय सर्वेस्पराची नांव येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी आतले पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करा बावार्थाचो गूड बोरगोटुया तुझ्या क्रुसानी पुरो जीवन पोडा पोडवे तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडूंडारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा रेमेडियसाची काकूत कर ताका ह्या संवसारांतलो 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेलो जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनः जिवन जावं पुनः जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दोन सूर काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याची सुमोरफी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपोद्वेदार बापा सुरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक
आमी बरोशा नोत्रेकता उतर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सव्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी वस्त जिसू आमकां उस्क्या मेकळे जीव कापयता ताचे शेवणाक आपयल्यान ती सुगल्या आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका लायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगला तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोद मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. बाबा म्हज्या प्रितीच्या केलो तुजो मायेलो पाप्यान सोडून पातकांतली उदक घालो संवसारी. बाबा म्हज्या प्रितीच्या केले तुजो मायेलो पाप्यान सोडून पातकांतली उदक घालो संवसारी. बाबा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरबाना सुटका दिवच्या गुलामा उदक उसाकी आयलो. बाबा म्हज्या प्रितीच्या केदी तुजी कोरबाना सुटका दिवच्या गुलामा उदक उसाकी आयलो. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा या किरीत समोर पिल्ल्या दिसा पवित्र रितीन आमी तुजी भक्ती केल्या तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा येता. तुज्या आशिर्वादाचो फोड आनी काळजाचो संतोश सदांच सांबाळूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणीनो, आज किरीत भाशेन समोर पिढ्याचे वार्षिक समरोण आमी केला आमच्या देव मंदिराचे.
तो शेवटाक आतां आमी आशिर्वादाचें मागणें करतले आनी तुमकां आशिर्वाद दितले. तर किरीत भाशेन सान फ्रांसिस्काचे मजूतीत आमकां सगल्यांक ह्या देव मंदिरा उद्देशीर जायते दर्शन जायते बऱ्यो वस्तू आमकां फावो जाल्यात. आमकां किरीत भाशेन देवान आशिर्वादान भरूंक आनी उदीक आमी हुस्क्या मेकळे जिवन जेजूच्या ह्या राज्यान उदीक आमी फांकारूंक आनी आमचेच वस्तुंगेनूय पूण देवाच्या बोडान आमी करूंक हो वावर आमकां सगल्यांक करपा दी म्हूण मागुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, आमी तुका वाखाणटाव. पातकाचे विकोटाये वरवीं दुस्पटलेल्या मनशांक आपले रगत वारून एका इडांत एकवटाच्या एकठांवचे खातीर तुवें तुज्या पुताक संवसारांत धाडलोय. तो एक बरो गवळी आनी शेडयांक दार. जो कोण तातूंत भितर सरता तो तारोण जोडटा, भायर भितर येता आनी ताका चोरो मेळटा. देखून बापा, आमी तुजे कडेन मागता, ह्या देव मंदिरांत भितर सरतली तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याच्या एकवटान तुजे शिंयो आनी ताचेर बावाड दवरून ह्या तुज्या देव मंदिरांत भितर सरतली दरनुताचे शिकोवणेक, उंड्याचे मोडणेक आनी मागण्यांक तीर रावूं. अशें ती सर्गीच्या जेरुसलेमांत बांदून हाडूंक पावूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. दोरेका मागण्या फाटल्यान आशिर्वादाचो मागणे आमी करता तेन्ना आमचो जबाब आमेन अशें जातलें. आज तुमकां ह्या दारवंट्याच्या ह्या किरीत भाशेन देव मंदिराच्या आशिर्वादाक एकठांवंक देवाची स्वर्ग आनी संवसाराच्या दुनयाची खुशी जाली. तशेंच ताची वाखाणणी गावून आपल्या देव मंदिरांत भितर सरूंक तुमकां फावो करूंक आनी गितां गावून ताचे मुखार येवंक निर्मू अशें सासणाच्या सुखाचें दायज तुमी भोगूंक पावूं. आनी सोर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus.